2004 जेन्ना इफी करपाचें ठरयलें तेन्ना सिच्युएशन कितें आशिल्लें पणजेन इन्फ्रास्ट्रक्चर वायज? 2004 जेन्ना इफीची आमकां स्वता मनोहर पर्रीकरान कल्पना दिली येवन दिल्लीच्यान की अरे बाबा इफीचे आमकां इफी ऑफर जाला आनी आमी ऑलरेडी एक्सेप्ट केला कशें करतलो आपल्याक इट इज म्हणजे आमचे कडेन उलयलो तो तेन्ना खरें म्हणजे ताकाय खबर आशिल्लें तेन्नाच्या हातूंत म्हणजे कांयच जवळ जवळ झिरो म्हणजे तुका साधन कितें म्हणटा पळय साधन मरीन इन्फ्रास्ट्रक्चर पीपल म्हणटा पळय आनी इफीचे खातीर इतले एक वर्स 1.5 वर्सांक तयार करप ताजे खातीर व्हडली चॅलेंज आशिल्लें पूण तो मनोहर पर्रीकर आशिल्लो आनी मनोहर पर्रीकरान ती चॅलेंज एक्सेप्ट केलें आनी तो जो पळय तो कामां लागलो 1 वर्स 1.5 वर्सां आदीं तो ताणें अक्षरशः पयलो इफी जो पळय जाला पळय ताजी सर म्हाका दिसता तरी आज पर्यंत हांवें जवळ 19 इफी पळयल्या पयल्या इफीची सर फुडले खंयच्याच इफीक आयिल्ली म्हाका दिसना. केन्ना दिसलें की पर्रीकरांचे थ्रू किंवा ऑर्गनायझरांचे थ्रू की बाबा हें जावचें ना अशें इफी? ताका केन्ना दिसलें ना ताणें सामको ताजी ताका आडखळे खूब आयले. तातूंत तुका हांव सांगता आतां आज आमी म्हणटा की इफीक कायमचें घर मेळ्ळें गोवा हें कायमचें घर मेळ्ळें बरोबर पूण हें घर मेळटना ताका काही सॅक्रिफायस करचो पडलो नाजाल्यार मेळय नाशिल्लें म्हज्या मतान जेन्ना 2004 इफी जालो 2005 वो ना कोण पर्रीकर ना गव्हर्मेंट बदल्लें राणे आशिल्ले पर्रीकर जर आसता आशिल्लो कंटिन्यूस तर गोंयांक इफी मेळनाशिल्लो पडतो उरनाशिल्लो कारण जेन्ना प्रिरंजन दास एज अ इन्फॉर्मेशन आनी एज अ मिनिस्टर म्हणून आयिल्लो पळय हांगा 2004 केल्लें आनी सगळें सुषमा स्वराजान ताका हें केल्लें तेन्ना ताका बाबडे सपोर्ट करपाक मागीर वाजपेयी ना आनी सुषमा स्वराजय ना उरले कोण आपले कोण ही आपले प्रिरंजन दास मुंशी बिंची आनी हांगच्यान फक्त कंप्लेनी वयर वचूं लागल्यो की कांय जावं ना कशें जातलें इफी कसो जातलो हो कसो जातलो सगळें म्हणजे कंप्लेनीच वचपाक लागलो जाल्यार ताजे फाटल्यान खूबच जाण लागिल्ले न्ही. जर मनोहर पर्रीकर उरिल्लो तर इफी गोंयांत उरनाशिल्लो हें हांव तुका सामकें म्हणजे काँग्रेस गव्हर्मेंट आयलें म्हणून त्या प्रिरंजन दास जेन्ना ताणें उलयलो हाका इफीच्या फंक्शनाक आमी आशिल्ले त्या फंक्शनाक आमी 1 वर्स दिता 1 वर्स तूं दी तें 1 बरस तो पूण कायम म्हणजे परमानंटाचो जो हें ती करना पूण मागीर जेन्ना काँग्रेस आयली पळय आनी ह्यो सगळ्यो साधन सुविधा सगळ्यो एवेलेबल जाल्यो पळय ताच्या खातीर तांकां आनी उपाय ना कित्याक काँग्रेस आयिल्ले तांचेच गव्हर्मेंट आशिल्लें सो ऑटोमॅटीक तो उरलो म्हणजे म्हज्या मतान जर पर्रीकराक सॅक्रिफायस ताचे करचें पडलें त्या खातीर आनी ताजे अनेक कंप्लेनी वयर पाविल्ल्यो पूण ताका ताणें फेसय केलें ताणें प्रत्येक गोश्टीक ताका ताची किंमत दिवची पडली ताका त्रास जालो पूण तुम्ही पळयतात GNH.